शासकीय प्रशासकीय मळार आमचे अस्तित्व आणि सहभाग कितलो आसा ते कळपा खातीर गोंय सरकारान ओबीसीचो सेन्सस करचो राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या राज्य विभागान मागला। तशेंच एससी एसटीचे धर्तरेर ओबीसी खातीर वेलफेअर मिनिस्ट्री निर्मुची अशें तांणी मागला। पण दुर्भाटा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या गोंय राज्य फाट्यान ही मागणी केली। उंचेले पावण्यार ओबीसींक सुवात ना, प्रशासनात ओबीसींक कितलें प्रतिनिधित्व दिलां तें कळपाक जाय, ते खातीर सेन्सस करचो, तोवूय कोड ऑफ कंडक्ट लागचे आदीं। तेच बरोबर गोवा स्टेट कमिशन ऑफ अदर क्लासीस ताबडतोब स्थापन करचो अशें तांणी मागलां। पळयात। प्रमुख मागण्यो आसा आमच्यो कितल्यो? 3 मागण्यो आसा। एक, गोवा स्टेट कमिशन फॉर अदर बॅकवर्ड क्लासीस इमिजिएट अपॉइंट करचे। दुसरें, 60 ते 65% जे गोंयान अप्रोक्सिमेट आमी ओबीसी असं म्हणटात त्यांचो सेन्सस करून त्यांची वेलफेअरा खातीर जशें एसटी एससी वेलफेअर मिनिस्ट्री आसा महाराष्ट्रान आसा, विजय वडेट्टीवार जो मिनिस्टर आसा, तशी मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टरान कोड ऑफ कंडक्ट लागूचे पयलीं ओबीसी मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट करची, आमची एक मिनिस्ट्री दिवची आणि एकलव्या स्कीम जी ट्रायबल मिनिस्ट्रीन प्रपोज केल्या ती स्कीम एसटी एससी ओबीसी आणि गरीब जनरल भुरगीं आसात तेन्ना ती सगळ्यांक लावची, सो दॅट भुरग्यांक शिकपाक डिप्रायव जावची न्हू। कित्याक पेस आकाश आर्यन्स हांगा 2 लाख 2.5 लाख 2 वर्सां फी भरपाची भुरग्यांची कॅपॅसिटी ना आणि जी भुरगीं थंय शिकतात आनी ती स्कुलांनी शिकतात ती कॉम्पिटिटिव्ह टेस्टा पॅरलली सारकी कॉम्पीट करपाक शकपाची ना। म्हणून चीफ मिनिस्टरान नीटाचो जो सिलेबस आसा तो 11वेक आनी 12वेक कव्हर करचो, ना जाल्यार 11वेक आनी 12वेक जो रिजल्ट आसा तेजेरच मेरिट लिस्ट काडचे, ना जाल्यार नीटूच जर एप्लिकेबल करता जाल्यार हे सगळे भुरग्यांक कोचिंग क्लासीसाक असिस्टंट दिवचे सगळ्यांक ते जातीचे जितले लोक आसा तितले प्रतिनिधित्व त्यांना मेळपाक जाय। सगळ्यात तितूनी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया जवळजवळ 79 सेक्रेटरीज आसात हेडिंग ऑल द डिपार्टमेंट्स, एक ओबीसी ना। जे डिपार्टमेंट हेड करता तुजो थंय मनीसच ना, त्या खातीर सेन्ससाची गरज आसा। आमचे जज ना, जर तुजो प्रतिनिधी थंय ना जाय जाल्यार तुजे अन्याय जावं शकता। म्हणजे आमची मागणी आसा आमचे सेन्सस करचे, आमचे प्रतिनिधित्व सरकारान डिपार्टमेंटांनी ओव्हरऑल कितली ज्युडिशियरीन कितले आसा त्या सगळ्या लोकांक कळोनी। आणि शाहू महाराजान काल तारीख 26 1902 रिझर्वेशन दिले 50% बारीक लोकांक, गरीब लोकांक, ओबीसी एससी एसटी 50% दिले, 1902 दिले तेणे पळयले तेज्या राज्यान ऑफिसर जे आसा एससी एसटी ओबीसीचे कोणूच ना। 26 जुलै 1902 शाहू महाराजान तेन्ना विजन दवरलें आणि तेन्ना 50% प्रतिनिधी तेणे सगळ्या आपल्या एडमिनिस्ट्रेशनाक दिल्ले आशिल्ले। म्हणून आमी सरकारा कडेन मागता आमचे ओबीसी सेन्सस जावचे, तो आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स, रिझर्वेशन हे रिप्रेझेंटेशन सहभाग त्या लोकांचो ते लोक आमी मिडियान आमचो व्हडलो सहभाग ना, आमची न्यूज चॅनल ना, जनरल न्हू, आमच्या कोणा कडेन 5 स्टार हॉटेल ना, आमच्या कोणा कडेन प्लेन्स ना खंय वयतलो जाल्यार, तशें आमचे कडेन कांय ना। आमी हातीवयले पाटावयले लोक, आज जडलें आयज खालें म्हणून प्रतिनिधित्व जाय। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक।